मंगळ भावा भयणीनो, एक श्रीमंत मनीस, गिरेस्त मनीस उदास आनी दुखेस्त जाता जेन्ना तो जेजूचे शिकवणेची नियाळ करता. उदार मनान आनी काळजान दिवंक जाय हे शिकवणेचे नियाळ करता. तितले पावटी तो दुखेस्त जाता आनी तो देवा लागीं मागणें करतात. हे तत्व, हे शिकवणी, सायबाची शिकवणी ताणें स्विकारूंक. जितले पावटी तो देवा लागीं मागणें करता तितले पावटी तो दुखी जाता, उदास जाता आनी निराशी जावपाक पावच्या वेळार एक आंज बोडवो ताका सवस्काय दिवंक ताचेशी येता. तूं इतलो कित्याक दुखेस्त म्हज्या पुता? त्या आंज बोडव्यान ताका विचारलें आनी तो मनीस म्हणटा, कित्याक हांवें म्हज्या सायबाचे शिकवणी नियाळ केल्या उपरांत म्हाका कांयच सोजमना. सायब म्हणटा हांवें दिवंक जाय, उदार मनान काळजान दिवंक जाय. कितले पावटी म्हूण हांवें दिवंक जाय? परतून परतून हांवें दिवंक जाय? तांबो नासतना हांवें दिवंक जाय? आरे ना, स्वर्ग वेल्यान ना. आंज बोडव्यान ताका म्हटलें, तुवें दिवंक जाय जितले पावटी तुजो धोनी साहेब गुरू तुका दिता तितले पावटी तुवें दिवंक जाय. कशे भाशेन आमी देवाची देण्या, स्वर्गीची देणी आमकां आमी मेळटा दिता तेन्ना आमी देवाची आपुरबाय कोत्ता की ना? आमी पयल्या वाचपान पळयलां, देवाचे काळीज, देवाचो मोग, एका मोगाळ आवय बापायचो मोग तो इस्रायल पोरजेक दिता. ओडून तांकां भरयता, जेवण दिता. जशी आवय भुरग्याक खांक्यान घेवन ताका खुशाल दवरता, तशें तो आपल्या पोरजे खातीर वावुरता. पूण तेच ती पोरजा देवाची आपुरबाय करिना, देवाचो मोग स्विकारना. तें पळोवन देवाचे काळीज परतोता. तरी आसतना मोगान तांकां तो आदाराक पावता आनी तेच ते आपल्या पुताकूय शिकयलां. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू आपल्या शिसांक वेचून काडटा आनी तांकां सांगता, वसात संवसारांत तांची पातकां भोगसात, देंवचार काडात, मेलोल्यांक जिवन करात, कोडकारांक शुद्ध करात आनी स्वर्गीचे राज कितें तें तुमच्या मोगा वेल्यान मनशांक दियात. सो देवाचो मोग मितमेर नासलेलो मोग. म्हणले, सायबा हांवें तुका नोकेत्र दी म्हणून हांवें मागलें, पूण तुवें आमकां नोकेत्रांचो गॅलेक्सी दिली, मिल्की वे. हांवें तुजे लागीं उजवाडाचे किर्ण मागले, तुवें आमकां सुर्या दिलो. असलो आमचो देवाचो मितमेर नासलेलो मोग आमचे खातीर.